आमच्या अमृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आम्ही परत एक फावटी आसा म्हापसा हांगासर आणि आमचे आजचे किचन पार्टनर आसा ग्रीन पार्क हॉटेल. सदांच आमकां बायलांक कमेंट आयकुपाक मेळटा, साडयेन तूं मातशें चबी दिसता गो, जीन्स आनी टॉप घातले काय ना मातशें बरें स्लिम ट्रिम दिसता आणि चुडीदारान तर सारकेच मोठे दिसता. सगळ्यांकूच हे कमेंट्स आयकुचे पडटा आणि तेन्ना आमी कितें म्हणटात, आमी बाबा चंद्रा सारकी, आज बारीक फाल्यां मोठी, हय काय ना, पडटा की ना सगळ्यांक. पण म्हाका दिसता बारीक आणि मोठे आशा पेक्षा आमी हेल्दी आणि फीट आसप गरजेचे आणि आमी हेल्दी आणि फीट जाता जेन्ना आमी बरें डायट खाता. आणि हाजेरूच कन्सल्टेशन करपाक आमच्या मदीं खुबशे डायटिशियन आसा, ते आमकां कन्सल्ट करता आणि आमचे हेल्थाचे केअर घेता. आणि आमचे आजचे गेस्ट आसा अशेंच कोण, जाणून घेवपाक जाय कोण ते, पळयात कोण ते. बदलत्या जीवनशैली वांगडा आमचे भलायकीकडे दुर्लक्ष जायत चल्ला. योग्य आहार हो सुखी, आनंदी आणि स्वस्थ जीवनाचो मंत्र. डायटिशियन रिचा शेट तळावलीकार ही लोकांक ह्याच विशीं प्रेरीत करता. न्यूट्रिशन आणि डायटिशियनान तिणे MSc केला, तशेंच ती कावन्सिलिंगान पोस्ट ग्रॅज्युएट. फॅमिली रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन आणि एन्झायटीचेर डायटिशियन रिचा बायलांक मदत करता. तिचे मडगांव हांगसर तळावलीकर हेल्थ क्लिनीक आसा. जाणून घेवयात तिची फुडली सायड आयच्या एपिसोडात. लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट डायटिशियन रिचा शेट तलावलीकर. वेलकम. कशें आसा तूं? थँक यू सारिका. बेस्ट. ओके, बेस्ट म्हणल्यार तुजी डिलिव्हरी जावन ऑलमोस्ट 3 इयर्स जाला, बेबी 3 इयर्साचो आसा. हय, आणि हय. आमी चडशे बायलांक पळयतात की आफ्टर डिलिव्हरी वजन वाडटा, म्हाका दिसता सगळ्यांचे प्रॉब्लेम आसता. तूं डायटिशियन स्वता, सो कशें मेंटेन केलें तुवें? माझी वेट पोस्ट डिलिव्हरी 84 kgs असली. हय. हय हय. तुजी वाडिल्लीच तर. हय हय सगळें. एंड इट इज व्हेरी नॉर्मल. वेट वाडटाच. इट इज अ गूड सायन म्हटल्यार जाता, कित्याक की प्रेग्नन्सीन म्हाका म्हज्या फॅमिलीन खूब बरें बरें खावपाक दिल्लें. पोस्ट डिलिव्हरी तर चडूच तूप, मागीर प्रोटीन इंटेक बी म्हाजो सारको आसलो. सो इट्स ओके. 84 kgs जाली. मागीर 1-2 म्हयने जाले तशी म्हाजी ओन फॅमिली मेंबर्स म्हाका म्हणपाक लागली की तूं आतां डायटिशियन, तुवें वेट लॉस करपाकूच जाय, तुवें बाकीच्यांक एग्जाम्पल सेट करपाक जाय. सो तेन्ना हांवें स्लोली एक एक स्टेप घेतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तें तूप बी म्हजी आजी भरून वाडटाली न्ही, तें कमी केलें. सेकंडली लायट वर्कआवट स्टार्ट केलें, अर्दे वराचे बी. आनी थर्ड म्हणजे थोडी बायलां हेजेर चड फोकस करना. ब्रेस्ट फिडींग तुमी केलें जाल्यार तुमची वेट लॉस रोखडी जाता. ओके. हय. सो ह्यो 3 गोश्टी. आनी जसो बाबू व्हडलो जावपाक लागलो, म्हाजी न्हिदूय मातशी कंप्लीट जाताली. आनी आमी अशे टर्न्स घेताली, म्हणजे मम्मा थोडे वेळ बाबूक पळयताली, मागीर पप्पा उठून पळयतालो. सो इन अ वे म्हाजी न्हिदूय कंप्लीट जाताली आनी ओवरऑल सगळें सेट जाल्लें. सो तशी हळू हळू वेट लॉस जाली. अकस्मात हांवें वेट लॉस करूंक ना, कित्याक की जेन्ना अकस्मात वेट लॉस जाता न्ही, तेन्ना इट इज लायक डिलिव्हरी म्हणजे रिबर्थ म्हणटा पळय. सो अकस्मात जर तुमी वेट लॉस केली जाल्यार मागीर तुमकां त्रास ते हाडां बी वीक जाल्ली आसता न्ही त्या टायमार म्हणून. सो तूं जशें सांगलें की तुका सांगलें घरच्यांनी की तूं डायटिशियन स्वता, सो तुकाच मेंटेन करपाची गरज आसा. पण एज अ डायटिशियन म्हणजे आमी खूब जाणां म्हणटात की डायटिशियन आमकां हेल्थ वायज एडवायज करता तुजें वेट लॉस किंवा तुजें वेट गेना खातीर. पण एक्चुअल रोल वॉट डज अ डायटिशियन प्ले? चडशा लोकांक डायटिशियन म्हणजे कितें दिसता, बारीक करपा खातीर कोणाक म्हणजे वेट लॉसा खातीर कोणाक वचूंक जाय जाल्यार प्लीज डायटिशियना कडेन वचून मेळा. इवन डॉक्टर्स कितें म्हणटा की तुमकां जर कन्सीव करपाक जाय, डायबिटीज रिवर्सल करपाक जाय, डायटिशियनाक मेळया. ओके. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की डायटिशियनाचो रोल फक्त वेट लॉसा खातीर आसना. आय एम अ डायटिशियन माय सेल्फ प्लस आय एम अ कावन्सिलर. सो जेन्ना तूं मनशाक कावन्सिलींग करता तेका ते पयलीं म्हणजे तांकां थोड्यांक डिनायल आसता, आपल्याक डायबिटीज आसा काय थायरॉयड आसा, ते डिनाय करता, आपल्याक नाच अशें तांकां दिसता. पूण जेन्ना तूं तांकां अंडरस्टँड करून दिता की जस्ट एक्सेप्ट इट की तुमकां तशें जालां आनी तुमी तें कशें रिवर्स करपाक शकता. सो अशें करून हांव कावन्सिलींग करता. आय सी डायबिटीक पेशंट, थायरॉयड, PCOD, इनफर्टिलिटी. तुमी जाणात आसतले PCOD आनी इनफर्टिलिटी केसीस खूबच वाडल्या ह्या दिसांनी. एवरी सेकंड वुमन हॅज PCOD इश्यूज. सो आय डू मोर ऑफ कावन्सिलींग फॉर सच कायंड ऑफ लेडीज एंड इट इज व्हेरी एसेन्शियल. कित्याक की भुरगे बी म्हणजे जायना आनी खूब फावटी डॉक्टरां कडेन वयचें पडटा. सो तेंचो मेंटल ट्रॉमा खूब आसता त्या बायलांचो. सो आय मेक शुअर अलॉंग वीथ डायट आय डू प्रॉपर कावन्सिलींग एंड गायडन्स फॉर दॅम. ओके. सो कावन्सिलिंगा बरोबर म्हाका स्पेशल म्हणजे मोस्टली पेशंट्स तुजे कसले तुजे कडेन येतात? वॉट कन्सल्टेशन? PCOD, थायरॉयड, डायबिटीज, वेट लॉस, वेट गेन आणि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. ओके. तुझ्याकडे म्हणजे तुझ्या खातीर वॉट इज अ प्रॉपर हेल्दी डायट
सी डायट आय विल कन्सिडर द लास्ट थिंग. फर्स्ट इज युअर स्ट्रेस मॅनेजमेंट. जर तुम्ही तुमचे स्ट्रेस मॅनेजमेंट सारकें केलें न्ही जाल्यार मागीर तुमची बॉडी ऑटोमॅटिकली एडाप्ट जाता. सेकंड इज स्लीप. एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ क्वॉलिटी स्लीप तुमकां जायच. थर्ड वील बी लायफस्टायल चेंजीस. मागीर तुमचो एक्सरसायज डायट येता. सो बॅलन्स डायट म्हणजे आमी आतां गोंयचे थोडे डॉक्टर्स कितें म्हणटा सोय घेवं नाका, सोयीन तुमची कोलेस्ट्रॉल वाडटलें, कळ्ळें न्ही. पूण आमची जी फीश करी मेन डीश आसा तितूरूच सोय आसता. भाजयेन आमी सोय घालता. सो कितली क्वॉन्टिटी घेवपाची ती इम्पॉर्टंट. आनी हांव ती पेशंटाक कावन्सिलींग थ्रू बी ते समजयता. ओके. पण तुका जेवण करपाची आवड आसा की ना? म्हाका करपाची आवड आसा. आय एम फ्रॉम होम सायन्स बॅकग्रावंड. पूण कितें जातालें लग्ना पयलीं म्हाका पप्पा बी किचनान वचपाक दिनासलो. ताका एक बेश्टो भंय आसलो की हातीचेर कितें पडलें, गॅस हांव चालूच दवरून भायर गेलें म्हणून तो म्हाका दिनासलो. पूण म्हाका आवड आसली. सो मम्मा आनी हांव मेळून अशी न्यू युट्यूबाचेर बी कसली रेसिपी बी आयली न्ही सो ती करून आमी पळयतालीं. आनी आतां लग्न जातकीर म्हाज्या मायन म्हाका इतलो सपोर्ट दिला. ती म्हणटा पिड्ड्यार जाल्यार जाता, कशीय जावं, खार जावं वयणी जावं, तूं वच, तूं कर. कित्याक की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक की आतां बाबू खातीर म्हाका करचेंच पडटा कितें ना कितें. ओके. सो बाबू खातीर कितें स्पेशल डायट तुजो आसता? बाबू आतां आमी कितें नाव इज 3 years old. सो तेचो हांव प्रोटीन इंटेक मातसो वाडयता. ही इज नॉट अ व्हेरी फजी इटर. सो आमी जे घरा कडेन करता न्ही एग ऑमलेट आसूं, उसळ आसूं, डोसा आसूं, मागीर ते अप्पे आसूं, ते तो आवडीन खाता. गोड अशी गोश्टी ताका आवडना. टचवूड बरें जालें. नाल्यार थोडीं भुरगीं कशी लॉलीपॉप आयस्क्रीम बी मागता न्ही तसो तो मागना. कितें दिता तें सुशेगाद समाधानान खाता. सो आय एम व्हेरी लक्की त्या गोश्टीन. तर आज स्पेशल कितें? सो डायटिशियनचो आमकां ऑब्वियसली कितें तरी हेल्दी आनी कितें तरी म्हणटा तशें आमकां जे चडशें आमी करिना अशें कितें तरी वेगळें कितें दाखोवपाचें आसा तूं आमकां कितें दाखयतलें? सो आयज आमी करया ट्रेडिशनल आनी हेल्दी गार्डन क्रॅस सीड्स खीर. ओके. तुमी फ्लॅक्स सीड्स आयकले आसतले, चिया सीड्स आयकले आसतले, ओके, मागीर बेसील सीड्स आयकले आसतले. पूण हेका म्हणटात आमी गार्डन क्रॅस सीड्स. ओके. सो ताका आळीव म्हणटात. हय, ताका आळीव म्हणटात आनी ताका हलीम सीड्सूय म्हणटात. ओके. सो हेजें कितें म्हणजे कित्या खातीर हें? ओके. सो गार्डन क्रॅस सीड्सान आमकां खूब प्रमाणात प्रोटीन मेळटा, कॅल्शियम मेळटा, विटामीन मेळटा. आनी ही जी डीश आसा न्ही ती म्हाज्या आज्जीन म्हाज्या खातीर इंट्रोड्यूस केल्ली पोस्ट पार्टम. म्हाजी C-section जाल्ली. सो म्हाका अशें चड मुवमेंट बी करपाक जायनासलें. पूण तिच्या खातीर हांव म्हणटा आय एम रियली व्हेरी थँकफूल टू मा की तिच्या खातीर म्हाजी रिकवरी बेगीन जाली. अशें म्हणटात की C-section जालें की फाट दुखता, पूण आजून म्हाजी फाट दुखना. आतां 3 वर्सां जालीं. आय थिंक इट इज बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी इंट्रोड्यूस दीस मॅजिकल सीड्स टू मी. ओके. सो अशें हांव तुमकां मागीर एक्सप्लेन करता हितूर कितें कितें. सो कितें करपाचें स्टार्टींग? ओके. सो हांगा ही डीश करपाक येवच्या पयलीं हांवें तिका कॉल केल्लो. युजली न्ही हे जे सीड्स आसता ती म्हणटा की कोकोनट वॉटरान सोक करून दवरपाचें आसता. पूण आमी उदकान केल्ले. सो आतां तुमी जेन्ना घरा कडेन करतली तेन्ना आडसराच्या उदकान ते सोक करून दवरा. एनी रिजन लायक कित्या खातीर तें? कित्याक की तितूर मातशे हायड्रेटींग प्रॉपर्टीज चड आसता. कळ्ळें. सो 2-3 वरां तुमी भिजत घातल्यार जाता ते बऱ्या प्रमाणान जाता. ओके. आनी एक गोश्ट ह्या क्लायमेटीन हे जे सीड्स आसता ते सामके बरे. ओन्ली थिंग इफ तुमकां जर डायजेशन इशू आसा न्ही खूपच म्हणजे एसिडिटी जाल्यार रेग्युलरली घेवं नाका. ऑल्टरनेट डेज घेया. PCOD खातीर बरें. हय, बिकॉज ऑफ द फायबर कंटेंट. कोणाक अशी एसिडिटी बी आसा जाल्यार मातशें रिस्ट्रिक्ट करूं शकता पूण खावं शकता. आळीवाचे लाडू तुमी आयकलात आसतले न्ही. पूण खीर तितले लोक करना. इनफॅक्ट तिणेंच इंट्रोड्यूस केलें पोस्ट माय बेबी. सो तेज्या खातीर आमी ती करपाक पावली. ओके. सो आजची आमची जी डीश आसा ही स्पेशली न्यूली इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. स्पेशली म्हणटा तशी रिचाच्या आजीन केल्ली आसा. सो आमी ती हेच दिवं शकता की आजीची स्पेशल रेसिपी. हय हय हय. ओके. सो कितें करया? सो पयलीं आतां आमी बॉयल करपाचें. ओके. इल्लेशें उदक घेवपाचें आनी आळीव बॉयल करप. ताका चड वेळ लागता बॉयल करपाक काय? एक 5 मिनटां लागतली.
5 मिनटां लागतली. जर तुमकां अशें पोस्ट पार्टम हेअरफॉल बी खूब जाता न्ही जाल्यार प्लीज ही ट्राय करा डीश. आमी कितें करता गोंयांत चडशी मेथयाची खीर घेता, मेथयाचे लाडू घेता. ही इट इज लायक फॉगॉटन फूड म्हटल्यार जाता आमी. ही डिश ट्राय करा सामकी इजी. इफ तुमकां हे पचपाक त्रास जाता जाल्यार एक 10 तरी तेजे सीड्स घेया आनी कोकोनट घेवपाची कातली, तेजेर वयर दवरून तुमी ते खावू शकता. ओके, ही गरम म्हणटात डीश. पूण जर तुमी तेतूर घी घातली, मागीर केसर घातले, इल्लेशें दूद घातलें जाल्यार ती न्यूट्रलायज जाता. सो अशे खुबशे रेसिपी शिकला आसतले आजी कडल्यान, मम्मी कडल्यान. चडश्यो रेसिपीज हांव म्हाज्या माय कडल्यान शिकल्या. ओके. कित्याक की हांगा मम्मागेर आमी नॉन वेज, कंप्लीट नॉन वेज. पूण थंय जेन्ना हांव लग्न जावन गेलें तिणें म्हाका खुबश्यो रेसिपीज शिकयल्यो. खतखतें शिकयलें, मुगाच्यो गांठी. म्हणजे आमगेर न्ही एका म्हयन्यान तुमी म्हणूं शकता 2-3 तरी असले फेस्टिवल्स आसता जितूर आमी व्हेजिटेरियन फूल मील करता. आतां गणेश चतुर्थीक कशी सगळीं बायलां येवन रांदता पळय, पूण आमगेर तशें ना. हांव आनी मम्मा, कळ्ळें न्ही. सो आय एम रियली व्हेरी थँकफूल टू हर. आनी इनफॅक्ट अशें म्हणटा की खंयची बायल सक्सेसफूल जाता न्ही ती शी इज नॉट जस्ट अलोन लायक सक्सेसफूल, तिची फूल फॅमिली आसता. हय. सो ही डीश करपाक न्ही हांवें काजुराची पेस्ट केल्ली आसा. काजूर आनी काजू तुमी भिजत घालूं शकता उदकान नाल्यार दुदान, आनी मागीर तेजी पेस्ट करपाची. तुमकां जाय तुमी गोडूय घालूं शकता, ऑर्गेनीक गोडूय घातल्यार जाता. बट दीस इज मोर हेल्दियर. ओन्ली थिंग हितूर तितली तुमकां गोडसाण येवची ना जितली तुमकां गोडान येता. बट इन अ हेल्दी वे आय एम युजींग डेट्स. तुमकां जाय त्या प्रमाणान घालपाची. तुमी तितूर न्ही हे गोड सुद्दां घालूं शकता मातशे एक्स्ट्रा गोडसाणी खातीर. आनी पंचामृताचे प्रॉडक्ट्स हांव पर्सनली घरा कडेन यूज करता. तेंचे हे जे पिंक हिमालयन सॉल्ट आसा इट इज नॉट ब्लिच्ड आनी प्रिजर्वेटिव्सूय नासता भितर. ओके, आनी गोड सुद्दां खुबूच बरें आसा. इवन तांदूळ आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 7-8 म्हयने तरी आमी ते फॉर्टिफायड रायस यूज करता. आनी एज अ डायटिशियन आय थिंक दीस प्रॉडक्ट्स आर द बेस्ट करंटली इन गोवा. सो आमी इल्ले घालया भितर. हय, म्हाका दिसता आनी आज ताका लागूनच आज पंचामृता हो प्रत्येक घरान पावला. ओके, सो हे जशें शिजता आमी भितर 1 चमचो तूप घालपाचें. ऑब्वियसली प्युअर घी घालची. प्युअर घी घालपाचें. हांव घरा कडेन तूप करपाक शिकला. सो तुमकां जर गांवठी तूप कळटा न्ही करपाक जाल्यार सगळ्यान बेस्ट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशन्स पण सदांच ती साय काडून दवरपाची. सो हांव जेन्ना हे घरा कडेन करता पळय तूप तेन्ना आय फील रियली व्हेरी प्रावड ऑफ माय सेल्फ. कित्याक की इट टिचीस यू पेशन्स. एक्झॅक्टली. ओके सर, जेवणाच्या बाबतींत पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक जेवण करपाक जाय आमी पेशंटली आनी पेशन्स यूज करून करी जाल्यार तेन्नाच तें चड बरें जाता. सारकें. आनी आमचे जशे वायब्स आसता न्ही तशे ते जेवणान वयता. एक्झॅक्टली. तू स्वता डायट फॉलो करतात आसतले, पण तुजे चीट डेज आसता किंवा तू रेस्टॉरंटांनी वता किंवा तू अशें कितें तरी अरबड चरबड खाता अशें. हय, ऑफकोर्स. आनी हांव म्हज्या पेशंटांकूय म्हणटा की जर तुमकां खावपाक दिसता कितें भायर एक दीस विकांतल्यान वचून खाया. कित्याक की केन्ना केन्ना म्हाका सुद्दां क्रेविंग येता अशें स्वीट बी खावपाची. आय ईट म्हणजे अशें धरना की आतां खावपाकूच नाका मोटें जातलें. हांव एक दीस खाता नो डावट, पूण मागीर हांव सारकें कंट्रोलान दवरता म्हाजो डायट. सो ते चीट डायट. चीट डायट म्हणजे नॉर्मल आमी जशी रेस्टॉरंटान वचून म्हाका न्यू गोश्टी अश्यो कुझिन्स ट्राय करपाक आवडटा. सो चायनीज मागीर कसले थाय करी बी तशें सिंपल. हय. पण आमी सदांच म्हणटा की चॉकलेट्स खायचे जाल्यार तुजें वजन वाडटा. इज इट ट्रू? म्हणजे एक्सेसिव रायस स्पेशली रायस. ना रायस न्ही इट इज लायक अ बीग मिसकन्सेप्शन म्हटल्यार जाता. कित्याक की वी आर रायस इटींग पॉप्युलेशन. आतां इफ तुमी तुमची प्लेट घेतली तितूर भाजी सॅलड मातशें चड घेवपाचें. ओके, शीत कमी घेतल्यार जाता. आमी गोंयान कितें करता शीतूच आतां हुमण बी बरें आसलें जाल्यार ते डबल खाता. सो भाजी सॅलड पयलीं खाया आनी मागीर हुमणान घालून तुमी शीत जेवू शकता. तशें कांय ना की तुमी रायस सोडपाक जाय. ना तशें कांय ना. खाया अशें ना. तशें कांय ना. इनफॅक्ट चपाती न्ही गव्हाचें पीठ जें आसा तितूर ग्लुटन आसता आनी थोड्यांक तें पचना. सो हांव रेकमेंड करता चडशे मिलेट्स म्हणजे रागी, जवार, बाजरा ते बी घेतल्यार जाता. म्हाका दिसता रिचा कडल्यान आमकां खूब कितें इम्पॉर्टंट टिप्स मेळपाचे आसा तुमचें हेल्थ मेंटेन करपाक, कशें तुमी फीट रावपाक जाय. हे जेवण करता आसतना आमकां भरपूर हांगा टिप्स मेळटा आनी आमी हे चालूच दवरतली. तर नेक्स्ट आमचें कितें घालपाक? ओके, सो नेक्स्ट न्ही आमी दूद घालपाक जाय तितूर. ओके,
हे बॉयल केल्लें आसा ओके दूद. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोकोनट मिल्क यूज करूं शकता, आलमंड मिल्क यूज करूं शकता, सोया मिल्क यूज करूं शकता. ओके, थोड्यांक पचना न्ही दूद, सो त्यो गोश्टी यूज करूं शकता तुमी. आनी हे जे आसा न्ही गार्डन क्रेस सीड्स तुमी बेश्टे उदकान सुद्दां शिजोवन लिंबू पिळून घेतले जाल्यार ते वेट लॉसाक बरें. आमी चिया सीड्स कशी करता इन द मॉर्निंग, सो दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्युशन म्हणटात तशें. ओके, तू ह्याच्या बद्दल उलयतात वेट लॉसाचे. सो सपोज कोणाक वेट लॉस करपाक जाय, अ प्रॉपर डायट, आमी म्हणटा सकाळी पर्यंत ते लिंबू उदक पिवंक जाय, इज इट ट्रू? सगळे ते आमी एक एक मीठ हय पळय एक एक गोश्टी आसता तश्यो, बट एट द एंड इट इज युअर ओवरऑल लायफस्टायल. म्हणजे एक तुमी लिंबू पाणी घेवन वेट लॉस काय करूं शकना. सकाळी लिंबू पाणी घेतले, रातचे वचून बिर्याणी खाली जाल्यार तशी तुमची वेट लॉस जायना. सो इट इज लायक टोटल तुमी फूल डे कसो तुमचो प्लॅन करता अलॉंग विथ युअर एक्सरसायज, तुमकां लायफस्टायल सांगला तशी वॉटर इनटेक, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फॅक्टर्स टुगेदर. प्रॉपर डायट विथ गुड एक्सरसाइज. डायट फॉलो. अशें खूब जाणांक आमी पळयतात की डायट म्हणलं की सामकें स्ट्रिक्ट डायट हे करता की कांयच खावंक वचना, ओन्ली फ्रुट्स हे करता किंवा ओन्ली व्हेजिटेबल्स हे करता. बट हाऊ फार इट इज लायक रायट? मागीर तेंचें कशें जाता, वेट लॉस जाता ना न्ही, पूण मागीर डबल ट्रिबल वेट गेनूय जाता. कित्याक की जेन्ना ते परत शीत हुमण बी जेवपाक लागता न्ही, तर तितलीच तेंची डबल वेट वाडटा. ओके, सो एक कन्सिस्टन्सी. हय हय, तुमी जेवा नो डावट, पूण तुमची क्वॉन्टिटी लक्षांत दवरा, मायंडफुली जेवा. थोडे कितें करता, कामाक वयतगीर फास्ट 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 जेवता, सकाळचो टायम ना ब्रेकफास्ट फास्ट करता, मातसो थोडो टायम तुमच्या खातीर दवरा. आनी आवयं खातीर हांव अशें स्पेशली सांगपाक सोदतलें की तुमी पयलीं जेवा, तुमी तुमचो ब्रेकफास्ट सारको करा आनी मागीर भुरग्याक दिया. कित्याक की आतां म्हाजो बाबू जेन्ना ल्हान आसलो, लिटरली न्ही 45 मिनिट्स तो घेतालो शीत, म्हणजे हय बरोवपाक. सो हांव तशें बूक व्हरता. हय बूक मारता आनी मागीर इतली भूक लागता की मागीर खूब खायन कशें दिसता. ओके, असं खरंच खूप बरोबर टिप्स सांगा मेळटा आमकां. आणि आमची हांगासर बरी अशी खिरूय तयार जाल्या. ओके, सो जालें हे? हय हय जालें. ही डिश तुमची एक 5-10 मिनटां भितर जाता. इजी सामकी. इजी पण तितलीच हेल्दी. हांगासर आमची खीर तयार आसा. हय. आणि ह्याच नोटाचेर आमी घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक. रोखडीच परत येया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies. AC deluxe and super deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमचो स्वाद डिश हो सेक्शन आमचो सोंपिल्लो आसा. आनी आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतल्या फुडल्या सेगमेंटचो, जो आसता आमचो खेळ टायम. आनी आमचे डायटिशियन आमच्या बरोबर रेडी आसा आजचो हो खेळ खेळपाक. पल्सीस दवरला तुज्या मुखार. तुका फक्त हात घालपाक जाय, वळखुपाक जाय की ती खंयची पल्सीस. ओके, सांग पयलीं भायर काडनाका. पयलीं हात घाल, सांग आनी मागीर काड. हे मूग काड भायर पळोवया. ओके, रिचान सांगलें आमकां मूग, पण ही आशिल्ली उरद दाळ. ओके, नेक्स्ट. ही दाळ दिसता. सांग दाळ खंयची दाळ सांग. खूब टायपच्यो दाळी आसात त्यो. तूर. ओके, काड पळोवया. ओके, तूर दाळ सारको आन्सर. रायट.
आय थिंक दिस इज मूग, होया काढ बाहेर. मसूर मसूर डाळ आणि आणि शेवटचे म्हणल्यार चण्याची डाळ अशी दिसता होया काढ बाहेर. न्ही. ओके राईट आन्सर. दोन तरी right दोन आसा. आन्सर ताका राईट मेळ्ळा, 2 रॉंग. तरी सुद्धा वेल प्लेड. आणि तुझ्या ह्या एफर्ट्सा खातीर तुका मेळटा ग्रीन पार्क हॉटेल कडल्यान एक फूड वाउचर. आणि रिक्वेस्ट करता हांगासरले मॅनेजर सिकंदर हांच्यांनी हो फूड वाउचर तांकां दिवचो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. ओके सो खेळ टायम आमचो हांगासर सोंपला. आतां वेळ जाला आमच्या फुडल्या सेगमेंटाचो शेफ टायम. आणि ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ आमच्या बरोबर आसतले आनी आज ते खंयची रेसिपी दाखयतले ते पळोवया. तडका विथ शेफ ह्या सेक्शनान आमच्या बरोबर आसा आमचे ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ दास. आणि फाटल्या एपिसोडान ताणें आमकां असरानी चिकन करून दाखयल्लें आनी आज कितें तरी स्पेशल करून दाखयतलोच तो, कित्याक आमचे आजचे गेस्टूय तितले स्पेशल आसा. आज क्या स्पेशल बनाने वाले हो? तावा चिकन. ओके सो अच्छा होना चाहिए. हमारी डाइटिशियन हमारे साथ, तो उनके लिए बढ़िया बनाना चाहिए अपने यहाँ. बनेगा, जरूर बनेगा. ओके सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी? उसके लिए हमने पहले गैस ऑन कर रहा हूँ. अभी हमने थोड़ा सा डालडा ले रहा हूँ. रिचा चिकन बी चडशे प्रिफर करता खाता चडशे. हय हय हय. पण डायटान चिकनाचो कितें रोल आसता? चिकन इट इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. आणि जर तुम्ही जिमान बी वता न्ही जाल्यार ते खाल्ले जाल्यार खूब बरें. अभी थोड़ा ग्रीन चिली ले रहा हूँ मैं. थोड़ा तेल ठंडा है अभी. थोड़ा मिर्ची थोड़ा आराम से फ्राई होने दो. और ये कहाँ के डिश है जो आप बना रहे ये हो? है मुंबई का. मुंबई का. ओके सो तवा पाव भाजी ऐसे तवा हाँ, चिकन. तावा चिकन. वहाँ पे मैं भी 10 साल निकाला मुंबई में. अच्छा, तो वहाँ का फेमस तावा चिकन है. अभी थोड़ा हमने जिंजर पेस्ट यूज करना चाहता हूँ. ओनली जिंजर पेस्ट. नहीं, चिल्ली पेस्ट भी है. पहले हमने जिंजर पेस्ट यूज करता हूँ थोड़ा सा, 1 चम्मच. उसके बाद थोड़ा रेड चिल्ली पेस्ट, कश्मीरी चिल्ली पेस्ट बना रहा हूँ, डाला आपने. सब ये उछल रहा है तो आपको आदत है ना सब की, हमें पीछे हटना पड़ रहा है. हाँ, आपको तो हमें डर लगता हमको है. क्या ज़्यादा बड़ा गैस पे भी और ज़्यादा भी आ सकते हैं. हाँ. हाँ, इसके बाद थोड़ा हमने जो ये कांदा मसाला, कच्चा कांदा भी यूज कर सकते हैं. और थोड़ा कांदा मसाला हमने यूज किया. इसमें कांदा फ्राई करके कांदा paste फ्राई किया. करके तो टमाटो भी इसमें डाला हुआ है. टमाटो और थोड़ा कांदा. पेस्ट डाला हुआ है और थोड़ा हल्दी ये पाउडर, आपका चिल्ली हमेशा रहता है ना सब पाउडर. हम हमेशा रहते हैं सब सब्जी में, यही चीज़ें यूज करते हैं हम लोग. सो रिचा तुका वेगवेगळे कुझिन ट्राय करपाक आवडटा. सो हय, हय. तुजो फेवरेट खंयचो? माझो इंडियन आणि गोवन इसके ऑयल. लिए थोड़ा स्टॉक वाटर देता हूँ कि नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं. हमारे पास है तो इसके लिए चिकन स्टॉक. हाँ, चिकन स्टॉक वाटर पानी हम यूज करता हूँ थोड़ा पकाने के लिए. रांदपापेक्षा न्ही बाकीचे हे जे करून दवरचे पडटा पळय ते मातशे चड हम थोड़ा टाइम लगता है. चिली पाउडर यूज कर रहा हूँ थोड़ा स्पाइसी होने के लिए. थोड़ा ज़्यादा ये डालता हूँ. स्पाइसी रहती है डिश. हाँ, डिश स्पाइसी रहती है तावा चिकन. हाँ, उसके बाद हमने थोड़ा चिकन मसाला यूज किया है. उसके बाद थोड़ा सा आधा स्पून मटन मसाला. ये चिकन मसाला और मटन मसाला हमेशा आप डालते हो तो अलग रहता है क्या दोनों? हाँ, दोनों में फ्लेवर अलग है मैम. हाँ, और दोनों का फ्लेवर अलग ही रहते हैं और टेस्ट भी अलग ही रहते हैं. और हमने जीरा पाउडर थोड़ा ऐड कर रहा हूँ. जीरा पाउडर. और जीरा पाउडर होने के बाद हल्का सा चाट मसाला. ओके चाट मसाला डालता है. चाट मसाला डालता है. थोड़ा खट्टा के लिए खट्टापन आना चाहिए तो उसके लिए चाट मसाला यूज करना जरूरी है. उसके बाद हमने हल्का सा थोड़ा सा मावा यूज़ किया. मावा. हाँ, तो स्वीट बनते हैं ना, पेड़ा बनते हैं जो, वो हमने यूज करता है. अच्छा और उसके बाद थोड़ा इसलिए वो बहुत अलग टेस्ट आती है. हाँ, टेस्ट अलग ही आती है थोड़ा. और वो जो हमारा जो ग्रेवी वो थोड़ा जाड़ा बन जाती है. अच्छा इसकी और वजह से हमने थिकनेस आता है. थोड़ा बटर यूज किया है. ओके सो मावा बटर. ये खाने का ऊपर बहुत टेस्टी, जो कि बटर मावा का बहुत टेस्टी आता है रहेगा. नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो अपने असरानी टेस्ट किया रहेंगे. हाँ. तो अच्छा लगा कि वो नहीं. तो बहुत ही बढ़िया था और आई एम श्योर कि ये भी उससे
बढ़िया बनेगा। और खास बात है आप हमेशा स्माइल करके जो प्रिपेयर करते हैं ना, इसकी वजह से वो टेस्ट बढ़ जाती है इसमें। कोई बात नहीं, हमारा हमेशा ही स्माइली हाँ, रहते हैं। वही। पॉझिटिव्ह वाइब्स. थोड़ा जो रेड ओनियन ग्रेवी तो वो यूज़ करना चाहता हूँ। मतलब रेड ऑनियन ग्रेवी मतलब हमने हमारा जो रेगुलर है बना हुआ रहता है, अब भी घर पे कांदा थोड़ा भून के ज़्यादा टमाटो भून के वो बना सकते हैं। ऐसे ही तो कांदा और टमाटो। हाँ, टमाटो का सिर्फ और कांदा। कलर के लिए उसमें क्या डाला है वो अपने? कलर के लिए काश्मीरी मिर्ची, थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर यूज़ किया हमने। सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। प्रेफरेबली आम्ही घरात सुद्धा पिंक सॉल्ट यूज करतो. हय हय हय. पिंक सॉल्ट नाजाल्यार रॉक सॉल्ट. और अभी जो एक क्वांटिटी बना रहे हो, कितने लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं? ये मैडम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आदमी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आएगा तो बड़ा हमको ज़रूरत है डिश पर। रेस्टोरेंट में आप ही बनाते हो किचन में? रेस्टोरेंट का है और पार्टी भी हमारा है। हाँ, 200-300। हाँ, ये भी बहुत सारा आइटम रहते हैं। ये हमने ये जो चिकन हमने तवा बनाने वाला है, अभी ये हमने नीचे से ऑयल डीप फ्राई करके लाया हुआ है तेल में। उसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा मैदा डाला हुआ है और थोड़ा ग्रीन चिली डाला हुआ है और थोड़ा अक्खा गार्लिक चॉप किया हुआ है, वो मिला हुआ है। मिला के कोटिंग करके हमने फ्राई किया हुआ है। आणि चिकनाच्या जाग्यार पनीर मशरूम भी यूज करपाक जाता. हाँ, वो भी ले सकते हैं. हाँ, ले सकते हैं। ग्रेवी के ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स को कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ये ग्रेवी वैसे ज़्यादा से ग्रेवी ज़्यादा बनेगा तो आप दूसरा आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ऊपर मशरूम भी बहुत अच्छा लगेगा, मशरूम का उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है मशरूम का। अभी हमारा ग्रेवी थोड़ा सा हल्का सा हो गया, अभी हमने चिकन ऐड कर रहा है। फ्राई किया हुआ जो चिकन वो ऐड कर रहा हूँ। फास्ट तर बरं येऊपाक लागलं, स्टार्ट झालं. नहीं तो ऐसा कच्चा डालेंगे तो के लिए हमने ये जो चिकन यूज़ किया बोनलेस यूज़ किया, हम बोनलेस। आप घर पे तो विद बोन जो हड्डी वाला यूज़ कर सकते हैं। बोनलेस किया तो अच्छा है ना? हाँ, बोनलेस किया तो थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता और है। ये ग्रेवी रहता है सेमी ग्रेवी या ड्राई क्या? नहीं, ये थोड़ा ड्राई रहेगा। हाँ, ड्राई रहेगा, सेमी ग्रेवी नहीं रहेगा, ड्राई लोग रहेगा। क्या स्टार्टर के लिए हाँ, order स्टार्टर करते के हैं? लिए अपना खाने डिनर के लिए भी खा सकते हैं, रोटी भी नान भी खा सकते हैं इसमें। सो रिचा चिकनान कितें प्रिफर करता खावपाक? कितें आवडटा खंयचो डिश? आमी चडशी चिकन तंदुरी करता, काफ्रियल करता. हय. फ्रायड रायस करता. पण क्लिनिक आणि बाबू घर सगळे मॅनेज सगळे मॅनेज कर त्याच्या खातीरूच न्ही. सो स्लोली इंट्रोड्यूस करता एक डिशेस. अभी थोड़ा सा कोरिएंडर यूज़ करता हूँ, इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आती है। ओके, अभी हमारा रेसिपी 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। हो आणि जाएगा। बेस्ट फास्ट सो असं की डासा बरोबर असं इतलो हांसून हांसून आमकां ती रेसिपी दाखयता. तो इतले फास्ट जाता आणि जेन्ना आमी टेस्ट करपाक वतात आनी इतले टेस्टी आसतात एक रेसिपी तो करता तो. आणि तुमकां जर खावपाक जाय जाल्यार ग्रीन पार्क हॉटेल हांगा तुमी येवन विजीट करून स्पेशली दासाच्या हातांतली ही वेगवेगळ्यो चिकन रेसिपीज तुम्ही खाऊ शकता. दास, थैंक यू सो मच. आप वापस आ गए, हमारे लिए अच्छी डिश बनाई. हमारे डाइटिशियन भी वो टेस्ट करने वाली है, उसका चीट डे है. हां, बिलकुल. थँक्यू सो मच. फुडलो सेगमेंट आसता आमचो आस्वाद आणि आम्ही आज आमच्या गेस्टान आनी आमच्या शेफान केल्ले डिशीज आम्ही त्याचो आस्वाद घेतली. पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका. हा, आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3.
आमी पाविल्ले आसा आमच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी आजचे दोन्ही रेसिपीज ह्यो टेस्ट करून पळयतली आनी जे आसता आमचे आस्वाद हे सेगमेंट आनी आतां आमकां जॉइन जाला ग्रीन पार्क हॉटेलचे मॅनेजर सिकंदर तशेंच रिचाची मम्मा आमच्या बरोबर आसा तुमकां दोगांयकूय वेलकम परत एक फावटी आनी ताचो ल्हानसो बाबू आमच्या बरोबर आसा तोय टेस्ट करपाचो आसा हे सगळे आनी ओके सो पयलीं आमी म्हाका दिसता चिकन टेस्ट करून पळोवया आनी रिचा प्लीज तूं आमकां सांग हे चिकन कशें जालां तें ग्रीन पार्क हॉटेलान येता केन्ना हय येता आमी म्हापशेची न्ही सो आमी फ्रिक्वेंटली येता आमकां खूब आवडटा ओके सो हे ट्राय कर तुवें केन्ना ट्राय केल्लें हांगासर हे ना ही डीश आमी ट्राय करूंक ना ओके सो आजची आमची स्पेशल शेफ रेसिपी जी आसा तवा चिकन सो सांग कशें जालां तें तुमी करा टेस्ट तो ये बहुत पॉपुलर है यहाँ की डिश हाँ बहुत ही पॉपुलर है कितने ऑर्डर्स आते हैं दिन में कम से कम 10-12 तो रहते ही हैं हाँ और कस्टमर ज़्यादातर आउटसाइड गोवा के रहते हैं या मापसा के आके ज़्यादातर हमारा लोकल गेस्ट है और टूरिस्ट तो रहते ही हैं टूरिस्ट तो रहेगा ही है गोवन कुजीन पसंद आता है हाँ नहीं गोवन तो क्योंकि वो गोवा घूमने आए तो गोवा का इधर ट्राई करते हैं गोवन कुजीन हाँ ओके सो सांग रिचा बेस्ट आसा खूब आवडली आनी बाबूकूय आवडली न्ही रे बाबू यम्मी तेका आवडली चिकन आमी टेस्ट करतलीत खातलीत चिकन मागीर सगळें आमी सोंपयतलीत पण ताच्या पयलीं आमची आजची ही स्वीट डिश स्पेशली इतली हेल्दी अशी हांगा केल्या आळीवाची खीर खीर जी खूप हेल्दी आसा आनी ताची खूप न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज आसा सो आप भी ये टेस्ट करके देखो आणि म्हाका दिसता आज रिचाच्या मम्माक विचारया की आज रिचान ही खीर कशी करून दाखयला की तेणें पयलीं सांगलें की आजीची रेसिपी तर तुमी ही टेस्ट करून पळयन सांगा की तशीच जाल्या सारकी की ना ती आपको कैसी लगी नहीं बहुत ही टेस्टी है और फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई किया बट मेरे को भी बहुत डिलीशियस लगा मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही बरी जाल्या ना तेका गोड आवडना आसा गे गोड बी सगळी सारकी हय ओके मम्मान सांगलें बरी जाल्या म्हणजे बरीच जाली असती हय आमी जेन्ना हेल्दी म्हणटा तेन्ना आमी इतले टेस्टाचे एक्सपेक्ट करूं शकना पण ती खरंच टेस्टी जाल्या म्हाका दिसता स्पेशली ते आमी तूप हय हय आणि खाजुराची टेस्ट ड्राय फ्रुट्स घातले आमी आनी केसरूय घातला सो प्रेग्नन्सी हय हय आणि हेल्दी सो मुद्दम ट्राय करून पळयात आणि आमचे आजचे गेस्ट डायटिशियन रिचा शेट लावलीकर हांच्यांनी मुद्दम हांगासर आयले आमकां इतली बऱ्यो टिप्सूय दिल्यो आनी तेच्या बरी इतली डिलिशियस अशी आमकां ही खिरी करून दाखयली ताका लागून ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजीव नायक हांच्यांनी तांकां आज वो तांकां हॅम्पर आमी जो दितात प्रत्येक एपिसोडात पंचामृताचो तो तांकां दिवचो बाबूक आवडली खीर बाबूक आवडली हय हय तो गोड खायना पूण ताका ती आवडली यम्मी ना चार रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजीव नायक हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो थँक्यू आणि चडांचा देव बरें करूं म्हणटा ग्रीन पार्क हॉटेलचे सगळे स्टाफ आणि स्पेशली मॅनेजर सिकंदर हांकां जेंच्यांनी आज आमकां सगळे हांगासर अरेंजमेंट करून दिली आणि प्रत्येक भागान ते आमकां तितलेच हेल्पूय करता थँक्यू सो मच आणि मुजरत तुमी ग्रीन पार्क हॉटेल हांगा विजीट करचे आणि तांचे डिलिशियस असे वेगवेगळे डिशीसूय तुमी टेस्ट करून पळोवचे परत एक फावटी रिचा तुका देव बरें करूं म्हणटा आणि एक ल्हानसो मेसेज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर ओके म्हाका अशें दिसता की आमचो टायम आनी आमचे हेल्थ आमचे सगळ्यान व्हडले एसेट्स आसता सो जर तुमी सारको तुमची हेल्थ जर तुमी सारकी सांबाळ्ळी जाल्यार तुमकां टायमूय देव खूब दितलो व्हेरी नायस आणि ह्याच सुंदरच्या मेसेजी बरोबर आमी आजचो भाग हांगा सोंपयता फुडल्या भागान परत मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची फुडी सायड पळोवपाक तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 देव बरें करूं